वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा या पंगडान गुळेली 70 वाठारांत वांगडा येवन म्हादयविशीं आपलो मोग चित्रांतल्यान प्रकट केलो। या पंगडान भुरग्यां सावन जाणटे चित्रकारां मेरेन आस्पाव आशिल्लो। गुळेली 70 वाठारांत जंय म्हादयचें उदक पावता त्या उदका लागीं ही चित्रकारांची चळवळ जाली। चित्रकार केन्ना हातांत आर्म घेवचे नात, पूण म्हादयचेर जाल्लो अन्याय आपल्या चित्रांतल्यान परगटायतले। आमची म्हादय आमकां उरपान मेळपाना ती मेळपानात, पूण गोंयचो सगळो सैम, सगळी संस्कृती, कल्चर नश्ट ना पयस जातली। हें जावचें न्ही जाल्यार आजूच आमी उठपाक जाय। आनी म्हणून आमी जागृत कलाकार, जे क्रिएटीव पर्सन, सृजनशील लोक, ते आज शांतपणान उठतात। आमकां शस्त्रां हातान धरपाक कळटा, पूण आमी शस्त्रां तसलीं मारपाक तसलीं दिवपाना। ताका पिस्तॉल नाका, आर्म नाका, गांधीजी सारको दांडो घेतले वाट दाखोवपाक लोकांक। आमीच आतां सगळे तळागाळांतले लोक फुडें सरपाक जाय आनी म्हादय वाडपाक जाय आनी गोंयचो सायम आमकां सगळ्यांक वाचोवपाक जाय। ह्या खातीर आमच्या सगळ्या कलाकारांनी सगळे सहभाग घेवपाक जाय। नाट्य जावं, संगीत जावं, ड्रामा जावं, कोण आसा तितल्यांनी फुडें सरपाक जाय आनी आमची म्हादय आमकां जाय आनी आमची म्हादय, आमची आवय आमकां वाचोवपाक जाय।